नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या जम्मू काश्मीर भोंवडेर केंद्र शासित प्रदेशाक उदरगतीच्यो वेगवेगळ्यो भेटी दिल्यो. 370 कलम उबारल्या उपरांत पयलेच फावट प्रधानमंत्री मोदी जम्मू काश्मीराक भेट दितात. विकसित भारत विकसित जम्मू काश्मीर मोहिमे अंतर्गत तांणी आज सुमार 5,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. तशेंच श्रीनगर हांगा आयोजित कार्यावळीत तांणी सुमार 1,000 नव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक नियुक्ती पत्रां भेटयली. ह्या वेळार उलोवप करतना जम्मू काश्मीरांतल्या तरणाट्यांची उदरगत करप ही फुडल्या 5 वर्सां खातीर भारतीय जनता पक्षाची प्राथमिकता आसतली अशें उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिलें. मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा. और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं. आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी. और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी. और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी. लोकसभा वेंचणुको आता कांय दिसां भितरच जावपाच्यो आसात. ह्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष सध्या मतदारांक आपल्या फुडारपणाचें म्हत्व सांगून विरोधी पक्षाचेर आरोप प्रत्यारोप करपाक लागल्यात. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आज वाराणसीत आपल्या प्रचार यात्रे वेळार पत्रकारांकडे उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर नेम साधून धार्मीक स्थळांचो विरोध करप ही काँग्रेसीची संवय जाल्या असो आरोप केलो. उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है. एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे. और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है. तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी. सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की, तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके बने. क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रशंसन खड़ा करता है कि ये दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है. देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी. मनोरा राय हांगासरल्या VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन आनी तरणाट्यां मदीं मतदाना विशीं जागृताय करपा खातीर एक खासा कार्यावळी आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशनाचे संचालक आनी प्राचार्य इरफान मिर्झा, डॉक्टर लिसेट डिसोजा, शुभम लोकरे आनी हेर मनेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत उलोवप सर्त तशेंच स्लोगन सर्तीचे आयोजन केल्लें. ह्या वेळार उलयतना प्राचार्य इरफान मिर्झा हांणी मतदानाचें म्हत्व विशद केलें. Though I didn't understand the language, but somehow I enjoyed the skit. The one in between, I think even the gentleman from the Doordarshan started laughing again. I thank the media, thank the marketing department. Thank you so much. मॅकॅनिस पॅलेसांत जाल्ल्या एका ल्हानशा कार्यावळीत पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत आनी भारतीय फुटबॉल संघाचे आदले कॅप्टन आनी अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शांकवाळकार हांच्या जिविताचेर आदारीत फेमसली फाउंड ॲट 15 ह्या म्हायतीपट प्रदर्शीत जालो. गोंय दूरदर्शनाचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया आनी कार्यावळ मुखेली उदय श्रीधर कामत आनी हेर मानेस्ते ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शांकवाळकर हांचें कौतुक केलें. हालींच गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय क्रीडा सर्तींनी खुबश्या खेळगड्यांनी पदकां जिखून गोंयाक खेळांत मानाची सुवात मेळोवन दिली. ब्रह्मानंद शांकवाळकर ह्या खेळगड्यां कडल्यान हेर खेळगड्यांनी प्रेरणा घेवन खेळांत प्रगती करची आनी अर्जुन आनी पद्मश्री पुरस्कार फावो जाय सारकी कामगिरी करची असो उलो ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. रियल हिरो सोदप आणि तांकां पद्मश्री दिवप हे काम सरकारान सातत्यात फाटल्या
2014-15 पासून सुरवात केला आणि म्हणून तर देशातल्या वेगवेगळ्या रियल हिरोक सोदून काडून तांकां फुडें हाडप हें काम सातत्यात सुरवात आसा. म्हाका दिसता तुमच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन गोंयांतले कितलेशे तरणाटे हे फुटबॉला कडेन न्हय तर वेगवेगळ्या गेम्स कडेन एट्रॅक्ट जावपाक लागल्या. नॅशनल गेम्स हे तातूंतलेच एक आशिल्ले ज्या नॅशनल गेम्सच्या मळाचेर पयलेच फावटी गोंयाक इतक्या मोठ्या प्रमाणात मॅडल्स ही मेळ्ळी. तितूरय मेळ्ळी पॅरा ऑलिंपिक्सानूय बी वेगवेगळी मॅडल्स मेळ्ळी. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन गोंयचे खेळगडे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान हे वेगवेगळे पुरस्कार तांकां फावो जातले, वेगवेगळी मॅडल्स तांकां फावो जातली आनी निश्चित रित्या तुमच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन म्हाका दिसता ह्यान फुडें गोंयांतलेय बी वेगळे तरणाटे हे अर्जून एवॉर्डी खातीर आसत किंवा पद्मश्री खातीर आसत तांची नामांकन जावपाक जाय. ह्या खातीर तुमच्या सारकिल्लेच डेडिकेशन्स ह्या क्षेत्रांत तांच्यांनी दिवचे हें तांच्या कडेन मागता. हे कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मेरा पहला वोट देश के लिए ह्या मतदार जागृती विशीं केंद्रीय वेंचणूक आयोगान तयार केल्ल्या विशय गिताचे कोंकणी आवृत्तीचें लोकार्पण जालें. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी कोंकणी भाशेंतल्यान चडांत चड मजकूर तयार करचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंयच्या म्हायती खात्या वतीन आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार सरकाराच्या येवजण्यांची लोकांक म्हायती दिवचे खातीर 30 इन्फ्लुएन्सरांक नेमणूक पत्रां दिलीं. ह्या कार्यावळीत गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो, मुखेल कार्यकारी अधिकारी अंकिता मिश्रा आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की सध्या मराठी, हिंदी आनी इंग्लीश भाशेंत बरे पोस्ट तयार जातात, मात तांच्या तुळेंत कोंकणी भाशेंत चड पोस्ट तयार जायनात. हे खातीर समाज माध्यमांत कोंकणी भाशेंतले चड मजकूर येवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. लँग्वेजीस बट आमी बींग अ गोवन म्हाका दिसता तातूंतल्यान कंटेंट बाकीचे सगळे तुमी कोंकणींतल्यान दिसता. म्हणजे हाल्ली तर हांव एक 2-3 पोस्ट पळयतालो की ते कोंकणींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन क्रिएशन्स वेगवेगळी क्रिएटिविटी केल्या. बट तातूंतल्यान अपेक्षा आसा की आमी खूब चड लोकां पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार ताजी गरज आसा आनी तुमी ते सगळे करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ही स्कीम डिझायन केली, तेजी स्क्रुटनी केली, तुमचें सिलेक्शन केलें, त्या बद्दल हांव एंटरटेनमेंट सोसायटीकूय कॉंग्रॅच्युलेट करता. पोन्न्या गोंयांत प्रसाद येवजणेच्या अंतर्गत बेसिलिका ऑफ बॉम जिजसाच्या सुदारणे विशीं एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेत तानावडे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें की देशांतल्या पर्यटन थळांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चालू आसात. गोंय एक फामाद पर्यटन थळ आसून हांगा देश विदेशांतले लाखांनी पर्यटक भेट दितात. पोन्न्या गोंयची बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्च ही संवसारभर फामाद आसा आनी ताची सुदारणा आनी सुशोभीकरण करपा खातीर केंद्र सरकारान बरीच मदत केल्या. तो विकास आणि करीत करीत हो देश एक वेगळ्या हाजेर व्हरपाचें काम जें आसा, विकसीत भारता कडेन वचपाचें काम जें आसा तें तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान चलता आनी हाच्या फुडेंय तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी ते तुमी भितर आसा त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद दिता. ह्या परिसरान 2014 हांव ट्युरिजम मिनिस्ट्री इंडिपेंडंट चार्ज वेगळे आशिल्लो आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की ह्या जे एक्सपोजिशनान जो काही खर्च वेगळा आसता, हांगसर सगळे वेवस्था ठीक करपाचें आसता, त्यामुळे जवळ 102 कोटी रुपया हांवें 2014 दिल्ले. आजूय काही कामां येयलेची जवळ 7 कोटीची कामां हांगा आतां लगेच फुडल्या एक्सपोजिशनाक सुरू जातली आनी हांगसरली वेवस्था ही उत्तम जावची हो ताजे फाटल्यान हेतू आसा. भारतांत सुरू आशिल्ल्या भारत आड इंग्लंडच्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळेच्या निमण्या खेळाची आज धर्मशाळा हांगा सुरवात जाली. निमण्या खेळात इंग्लंडान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. भारतीय पंगडान ह्या आदींच 3 खेळ जिखून 5 खेळाची ही माळ आपल्या नांवार केल्या. इंग्लंडान आयच्या खेळाचो पयलो डाव 218 धांवड्यांनी सोंपयलो. निमणी खबर हातांत मेळिल्ली तेन्ना भारतान एकूय गडी वगडायनासतना 78 धांवड्यो काडिल्ल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.